8:37. Suntusan sumyam, mandiran samyam, gita gamadun, tuga sita, amshir tuve mutulya, sardenya pasun, erga metida, dinwashi karza, bapai mogar tuam suzavu. Rakayam ka sudhanit mokhan, sukha dukhan hyunam ka adhar, satayam so bolvon sabarnan, sumya mandiran samlya, gita gamadun, tukah sita, Tituve botulya sardenya baso, Yame jaida dinvashi karza. Devarodisyo mogal bhavano ani bhairino, Yame sacha balidanak tam gasme sang baro yokar magda. Aicha disa jame sacha irade he pariyasadan, Zalma disa sandarbhi argami sthita Mary Dias Mumbai. तशेंच अर्गामी स्थिता सॅन्ड्रा मारिया क्रास्ता दुबय बरी भलायकी आनी भुरग्यांक यशस्वी मेळचे खातीर मी स्थिता पॅट्रिक वास आनी कुटाम फादर विजय प्रभू हाच्या आत्म्याक मी स्थितात गोन्साल्वेस कुटाम आज आश्रयाच्या निवास्यांक सकाळची ब्रेकफास्ट आमकां दिल्या पॅट्रिक वास आनी कुटाम तांणी ताच्या भुरग्याच्या बरी भलायके खातीर आनी बरो फुडार मेळचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा. तशेंच आज आश्रयाच्या निवास्यांक दनपाराचें जेवण दिलां. फादर विजय प्रभू हाच्या उडासाक आनी ताच्या आत्म्याक शांती मागोवन दिलां गोन्साल्वेस कुटाम. ह्या दोनूय कुटुंबाचेर सांत अंतोनीची मजत आमी मागता. सर्वेस्परा देवाची धराळ आशिर्वादां. तशेंच फादर विजय प्रभू हाका ससनाचो विशय आमी मागता आनी तशेंच ह्या दोनूय कुटुंबाचेर सर्वेस्परा देवाची धराळ आशिर्वादां तांचेर तांच्या जायच्या तांच्या गरजांचेर मेळोवन दी म्हणून आमी मागता. तशेंच आमच्यो हर एकलेच्यो गरजो ते सावा मरिय मायेच्या पांयदडी ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी भेटोवन दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा भगवंत ओंकार मोरी दुखेस्त माता दुखी सायबिणीचें फेस्त आज आमी स्मरण करता. आनी प्रत्येक तरान थोड्या गांवांनी थोड्या फिरगजेंनी अजुनूय मोरयेच्यो 7 दुखी नियाळ करून थंयसर मोरयेची सालूय म्हणून करतात. आनी आयच्या दिसा हे दबाजीक फेस्ता रुपार आचरण करतात. आनी आमी पळयता ही रीत प्रत्येक तरान 1814व्या इसवेंत पापा पियूस 7वो हाणें बंदडेतावन फाटीं आयिल्लोच अर्गां जावन हें फेस्त आचरण करूंक सगळ्या पवित्र सभेंत हें विस्तार आयिल्लें जावन आसा. मोरयेच्यो 7 दुखी आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी अनुभव करता. आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, आमच्या जिवितांत बेजाराच्यो संगती जाता आसतना आमी भावार्थान दंडळचे न्हय,
बगार मोरयेक आमी पळयचंय. मोरयेच्या जिवितांत तिने कश्टां वयर कश्ट, दुखी वयर दुखी अनुभव केल्यो जाल्यारय तिने भावार्थान ती धोंडोळोंक ना. बगार देवाक तिने वय म्हणून सांगिल्लें. आयच्या दिसा मोरये मायेची देख आमच्या जिविताक आमी घेवया. आमचे सर्व दुखी कश्ट कितें आसात मोरये मायेक आमी समर्पण दिवया. आमच्यो दुखी संतोश जावन देवाची कृपा जावन बदलून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. काळजांत दूख धरतल्या बोक्साने दिवच्या तुका बापान धाडला. सौम्या काकुटकर, सौम्या काकुटकर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुटकर, क्रिस्ता काकुटकर, आमचे खातीर विनंती करच्यान तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सौम्या काकुटकर, सौम्या काकुटकर, सर्वपदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पुताक खुर्सार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कश्टा दुखांनी वांटो घेवन खुर्सा मळी उबी आसली. ससनाच्या जानवायाची ही तुझी मांडावळ वळखून ह्या संवसारान जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी सरकार ताच्या पुनर्जीवनपणान भागीदार जावंक आमच्या दुखेस्त मायेच्या विनवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वसा. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सकतेल्या लागीं बोबगान आनी दुकां गळून प्रार्थनांनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या काळपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपले सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतच ताचे उतर पडला सुमेस्तांक ससनाचे तरान ताणें तो कारण तो जालो. देवाचे उतर हे. देवाची बुडुपकार. श्लोक. तुझ्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. तुझ्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. तुझे ते सर्वेस्पर हांव आसरो घेता. म्हाका केदींच लजे घाली नाका. तूं निती होवन देखून म्हाका सुटका लाभय. म्हजे विनवणेक कान दी. तुर्तान म्हाका सोडोवंक घे. श्लोक. तुझ्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. जा तूं म्हजे कडप म्हजो तारो. जा तूं म्हजे कोटे म्हजे बद्दतेचो आसरो. वय करेनसू तूं म्हजे कडप आनी म्हजे कोटे. देखून तुज्या नांवा प्रमाणे म्हाका वाट दाखोवन चलय. श्लोक. तुझ्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. सूर्य म्हणलेल्या जालांत हांवें संपन्न अशें म्हाका राग. कित्याक तूंच म्हजो आदार. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा. श्लोक. तुझ्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा. म्हजें जिवीत आसा तुज्या हातांत. म्हजी फाट धर येतेल्या दुस्मानाचो हातांतलो म्हाका निवार.
श्लोक. तुझ्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. तुजी भयभक्ती आदरतेल्यांक तुवें दाखयले उदार म्हण. तुजो आसरो सोदतेल्यांक सकता मुखार तुवें केल्ले उपकार हा कितले अपार. श्लोक. तुझ्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सदैव बगेन आमकार मुरी मोरनाविनी रक्तशस्त्राचो मुकुट जोडूंक पावली सोमियाच्या कुर्सा मुली. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. जुवां बरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुया. जेजूची आवय ताच्या आवयची बहीण क्लेओफासाची पतीन मोरी आणि मागदलाची मोरी खुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आणि तिच्या बगलेन असल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवयक लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुझी आवय. ते घडये तावन त्या शिसान तिका आपणाची कन घेतली. देवाचे उतर है. Vakani tuka Krista. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, दुखी सायबिणीचें फेस्त आयच्या दिसा आमी आचरण करता. आमी चिंतूंक बरो ही दुखी सायबीन हें फेस्त कशें आमी आचरण करचें. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मोरी आमकां हर एकल्याक एका रितीन प्रेरण म्हणून सांगीत. आमच्या कश्टांनी, आमच्या निराशपणांत, आमच्या बेजारांत आमी आसता आसतना मोरयेक आमी पळोवंक जाय आनी मोरयेंत हांवन आमी प्रेरण जोडूंक जाय. एक भोवटी एक मागण्याचो पंगड सांगाता येवन मागणें करतलो आनी मोरयेची सालवी थंयसर जावन आसली आनी पांचवी दूख मोरयेचो सालवी तशेंच मोरयेचो सालवी जावच्या पयलें थंयसर तेर्स म्हणटात आनी तेर्स म्हणटा आसतना मोरयेच्यो 7 दुखी नियाळ करूंक आसात आनी ह्यो 7 दुखी नियाळ करता आसतना थंयसर पांचवी दूख म्हणटा आसतना जेजू खुर्सार मरता. ही दूख म्हणटा आसतना ते कोण कंडक्ट करता त्या व्यक्तीन म्हळें मोरी खुर्सार मरता. आनी जायतीं जाणां थंयसर आसलीं ते आयकून तांचे हांसूंक लागलीं आनी थंयसर एका रितीन त्या व्यक्तीन केल्ली चूक म्हणलें समजता. पूण खऱ्यान आमी पळोवचें जाल्यार जेजू संवसारार आसता आसतना चड संवसाराक ह्या येता आसतना चड संतोश पावल्ली व्यक्ती मोरी जावन आसा. आनी जेजूच्या सगळ्या पयनार संवसारी जिविताच्या पयनार आमी पळोवचें जाल्यार जेजूक लागीं आसली व्यक्ती मोरी जावन आसा. जेजूच्या हर एका कश्टांनी आमी पळयता मोरी थंयसर आसली आनी निमाणें जेजू खुर्सार मरता आसतना चड दूख पावल्ली व्यक्ती मोरी जावन आसा. कित्याक ती आवय जावन आसली आनी कितलो संतोश जेजू जल्मात आसतना तिका जाल्लो
तितल्यानच ताच्या की 2 वांट्यांनी दूख तिचो एकलोच पूत खुर्सार मोगत आसतना तिणें अनुभव केल्लें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मोरी येन अनुभव केल्ल्यो ह्यो 7 दुखी सिम्यांचो प्रवाद, ताचे उपरांत इजिप्ताक पलायन, जेजू तेंपलांत सुकोन वेता, भुरगो जेजू तेंपलांत सुकोन वेता. त्या नंतर जेजू आनी मोरयेची भेट कालवार दोंगराक जेजू कुरिसवोन वेता आसतना जेजू कुर्सार मोरता. 6वी दूख मोरयेच्या उस्क्यार जेजूची निर्जीव कूड आनी 7वी दूख जेजूक सेपल्क्रांत दवरचें. ह्यो 7 दुखी मोरयेच्या जिवितांत एक ना एका रितीचो भालो जावन तोपूंक जालो. एक ना एक रितीन तिच्या जिवितांत त्यो दुखी उमाळून येवंक शकल्यो. मोखाळ भाऊ भयणींनो, आमच्याय जिवितांत जिविताचो वांटो जावन दुखी कश्ट समस्ये हें सगळें येतात. ह्या वेळार आमी कशे आसता, आमचो भावार्थ कसो आसता. मोरी केन्नाच देवाक दुसोंक ना, मोरी केन्नाच देवाक देवा जावन पयस वचोंक ना, भावार्थान ती दोंडळोंक ना. पगार निरंतर भावार्थ देवाचेर तिणें दवरलो. भावार्थांत ती आनीक चड धैर्यादीक जाली, स्ट्रॉंग जाली म्हणल्यार आमी पळयता. केदळा आमचो भावार्थ आमच्या दुखी वेळार, आमच्या कश्टा वेळार आमी देवा थंय दवरता. देवाची विशेष कृपा आमकां मेळटा म्हणलें तें खंडीत. मोरयेच्यो ह्यो दुखी संतोश जावन बदलच्यो आमी पळयता. मोरयेच्या जिवितांत आसली ती कृपा, त्यो 7 कृपा पळया. प्रत्येक तरान बुडव्यान मोरयेक हिंसपी हाडिल्ल्या वेळार थंयसर जाल्लो तो संतोश तिका. दुसऱ्यान जेजूचो जल्म, थंयसर तिका संतोश हाडूंक शकलो. तिसऱ्यान आमी पळयता ते उदेंतीचे ज्योतीश, थंयसर जेजूक कानीको भेटोवंक आयिल्ले, तो संतोश. तशेंच गवळी थंयसर आयिल्ले, तो संतोष. जेजूचें जिवंतपण, जेजू कुर्सार मेल्या उपरांत जायत्यांनी चिंतलें सगळें जालें. जेजूच्या शेसी निराजपणांत भरिल्ले, पूण मोरी थंयसर आसली तांकां धैर्य दिवंक, मोरी थंयसर आसली तांकां सांगाता दवरूंक. 5वें 6वें जेजू सर्गार चडटा आनी थंयसर आमी पळयता तो संतोष जेजूचो वैभव सर्गार चडचो. आनी निमाणें पेंतेकोस्ताच्या दिसा थंयसर सकड निराजपणांत आसतना मोरी थंयसर आसली तांकां एक धैर्य दिता, तांच्या सांगाता मागता आनी पवित्रत्मो थंयसर येता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या दुखींत, आमच्या निरासपणांत, आमच्या बेजारांत, आमच्या कश्टांनी आमी निराशीत जावचें नाका. आमी सुलवणी ओपोवन घेवची नाका. बगार मोरयेक आमची देख जावन आमी घेवया, मोरयेक आमी पळोवया. मोरयेन कसो भावार्थ थीर सांबाळलो तेच परी आमी हर एकलीं मोरये थंय आमचो भावार्थ दवरया, देवा थंय आमचो भावार्थ दवरया. आमी देवा थंय दवरलो विशेष भावार्थ आमच्या सोलवणेच्या संगतींनी आमकां धैर्य दिवंक शकता आनी ती विशेष कृपा आमकां मेळटा. तर ह्या वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया.
मोरयेमायेची देख आमच्या जिवितांत आमी घेवया. आमेन. Sit down. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्वपदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्याने पवित्र बशादावा सर्वेस्वर मानून घे. भोव कनवळ्या बापा, जेजूच्या कुडसामळी उबी आसतना ओंकार मरयेक ताच्या आवयक तुवें आमची दयाळ आवय करून दिली. हे देणे वळखून आमच्या दुखेस्त आवयचो माया मोग ह्या आईच्या बलिदानांत खेरीतपणे आमी तुका भेटयता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उभारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. दुखी जैबिनीक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी कीर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्रात्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी ससनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फंकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताच्या उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळभार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी दाता जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बाबा, खरोच तुम पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची.
तेच परी जवान सतस थाणे खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आणि म्हळें तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससनी कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसोत आणि सोमेस मनशां बसोत ते वारवतले हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थ सोगुट परगटुया जेसू आम्ही होनो कालता आणि हे काल जिंदले पियेता ते पोटींतो वैभवान येसत आम्ही तुझे मरण करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि चडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय देखून आम्ही तुका अधीन वचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्ता पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ बहिणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेसा तुजे परचळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगती भगियन जुजे तिचो पती भगियन धर्मदता भगियन आंतोन आनी सरकार तिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू दाय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमचे सर्व दुखी कष्ट बेजाराय समस्ये सगळे जेजूच्या पांयांतळी आमी दवरया. ते संतोषान बदलून दी म्हणून सुमयाची विशेष कृपा ह्या वेळार आमी मागया आनी संगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो उगडास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोच आनी आमकां धाडलेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें परवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कृतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशळ परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवत चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सव्यासो माया मग सगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतेले आमका शांती दे, आमका शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभली आम्ही सर्वां सुभागी. तुम्ही आते मित्रयो म्हाका फोना पुजत्रांस म्हाका बळकी मेळटली. D40. Jesu तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या, स्वागत करून तुका राखो रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारात, राव सदांच आमच्या काळजात. ये वेगी ये आमच्या बिडारात, राव सदांच आमच्या काळजात. जीविताचे काळ तू, आत्म्याचे भूषण तू, अल्पो आमचो बळटा दैवीक जीवन. तुझे काळ सदा दी आमकां, दैवीक जीवन भर आमकां. तुझे काळ सदा दी आमकां, दैवीक जीवन भर आमकां. जेसू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या, स्वागत करून तुका राखो रावया. ये वेगी ये आमच्या बिडारात, राव सदांच आमच्या काळजात. ये वेगी ये आमच्या बिडारात, राव सदांच आमच्या काळजात. प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मुखार बापा, भगवंत ओंकार मोरयेच्या दुखींचो उगडास करून आमकां ससनाचे जिवीत जोडला. ह्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी आतां वांटो घेतला. जेजूच्या कश्टांक जें कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सभे खातीर आमच्या जिवितांत बरोवन हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे
सर्वपदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो. आमेन. वसुनेयात ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमका धाडता. देवाचे उपकार. हसिता तुका मोरी, वणिता तुका राणी, हसिता वणिता मोरी, सदाच तुझे नाव. मोकळो वै तुझा नसा, सदाच आमचे जतन घेता. कष्टांवारा सांभाळ व्हरता, पक्यांक सर्गा व्हरता गयता. हसिता तुका मोरी, वर्णिता तुका राणी, हसिता वर्णिता मोरी, सदाच तुझे नाव. सकाळीची भेटवणी. येजेसूच्या देवी काळजा, आयचे सची सर्मची मागणी, खमानी कष्ट आमच्या पत्कांच्या परिपणा बसत आणि अल्तरीच्या पवित्र सक्रमेंतान तुवे तुका कळलं नसना भेटोवच्या समय श्रेद्या बसत पकेवतम कामलेच्या खतावीन कळचा मरिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक साव मागणेच्या पोसलेच्या हृदय बसत आणि पाप सेबान ह्या महिन्यात दाखवून दिल्या हृदय बसत हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुझे बसत येजेसच्या पवित्र काळजा, येजेसच्या देव काळजा, तुझे राज्य आयचे सच्चा मुच्या मागण्या आणि बऱ्या करण्या म्हणशी सर शिक्षा मपी जडो हांव खुशी वाटता. सुम्या जिसू तुझ्या भोवदैवी काळजाचे ससायन राख आमच्या भोवगे पाप सेबा साधू तुका उसाड गटायनी बुसावन. मुझे देवा मुझे सेबा हांव तुझ्या पांयां पडटा, हांव तुका अर्गां दिता, अंतस्करणे नमस्कार करता, और तुजो उपकार म्हणटा. कित्याक तुवें म्हाका रचले म्हूण, निस्क्रिस्तांव केले म्हूण, आज पर्यंत सांबाळ्ळे म्हूण, तुजे बरी रात दिले, तुजो बरो दीस ती सेवा. म्हजो आत्मा म्हजे कोण तुज्या हातान दिता. म्हजी चिन्नां म्हजे सप्त म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी कन्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पत्कांच्या परिपणा म्हज्या जिजू तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्या पुसत मोक्ष म्हजी समज पत्कां म्हजी पत्काची काकूळ कर. देवा पवित्रात्म्या दिसेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पत्कांत हांवें पडोन आमच्या तुजे उपदेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळून म्हज्या पत्कांची काकूळ कर. म्हाका पत्क्या बक्षी. बौर्तचे विधान. सरस्वरा देवा तू एकच देव आनी एका देवतेक एक सण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव दिसत म्हणटा. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पत्का खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सतां आनी कॅथोलीक पयली सभा शिकयता ती सताय आनी तुवें ते उडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फुटोवंक पडनाय. ह्या बवर्तान जीव आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. भरोशाचें विधान. सरस्वरा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पत्कांचे बोगसांनी आनी हे जिणे उपरांत सस्तीक सूख सुटतले म्हूण हांव बरोसता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाल आनी काकूळदार आनी तुवें थंय बसयला. ह्या भरोशान जीव आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रासर हांव तुजो मोग करता आनी तुजे बसत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोव. ह्या मोगान जीव आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पत्कांची हांव दूख करता आनी ती काटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर सुप्रासर
मोग फोसल्या देवाक हांवें आत्मान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक नामून आनी पदकांचेर समय सुकयतले म्हूण तुवें निश्चय करता. आमेन. Sumisha Budvan Murik Barika Bahadli. आणि पवित्रात्म्या वरी ती गर्भेचली. Naman Murik Panberle Sumdisha Sangata Sramitun Sudevan Sudim Falja Kushichesu. भगवंती मरे देवाच्या मये अमोप्या का ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Ablesumi Sakar. तुझ्या सिद्धपण मने मुचे ते जाऊ. Naman Murik Panberle Sumdisha Sangata Sramitun Sudev and Sudim Falja Kushichesu. भगवंती मरे देवाच्या मये अमोप्या का ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. And the Vasaput Munisalo. आणि आमच्या मध्ये जेलो. Naman Murik Panberle Sumdisha Sangata Sramitun Sudev and Sudim Falja Kushichesu. भगवंती मरे देवाच्या मये अमोप्या का ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Bhagavanti Davachmayam Pasot Vinantikar. ख्रिस्ताच्या पुसण्या कमी फौजम शगाते. Magya Yesumya Budvan Barika Padilla Varvi. तुझ्या पतान ख्रिस्ता शपन घेतले आम्ही सणसल्याव. त्याच्या कष्टाने कुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदा कमी पावशे. तुझ्या कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही मागताव. त्याच ख्रिस्तांच्या मरिफात. आमेन. महिमा बापा कनि पुता कनि पवित्र आत्म्या. दसादी तसाता आणि सदा सर्वता. आमेन. महिमा बापा कनि पुता कनि पवित्र आत्म्या. दसादी तसाता आणि सदा सर्वता. आमेन. महिमा बापा कनि पुता कनि पवित्र आत्म्या. दसादी तसाता आणि सदा सर्वता. आमेन. देवगल्या बुडव्या मुशरकण्या श्रीकीचे दय मका दिलाई तुझ्या बे मुझे मोत चढाय मका राग सांभाळसले. आमेन. मुघल पुत्रा सोवे आमका मुरी आशीर्वाद देवी आमका. बगीन गुसशें गुरुवेन निवर आमका आमच्या आमच्या स्मरणातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.